खरें म्हळ्यार अशें म्हळ्यार वता की गोंय ही कलाकारांची खाण आनी त्या खाणीन निर्माण जाल्लें एक बारीकशें रत्न, गोंयचें बारीक रत्न. त्या रत्नान गोंया भायर वचून त्या रत्नाक पॉलिश लायली आनी ती पॉलिश लायलें रत्न आख्खी हिंदुस्तानूय भर न्हय, आख्खी जगभर चकचकीत जालें, चमकलें. आनी तें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार आमची गोंयची धूव वर्षा उजगांवकर मॅडम आयज आमचे मदीं आसा. हांवें तें तांकां रिक्वेस्ट केलो की आमचो प्रोग्राम तिणें पयर एटेंड केलो आनी खास करून ताचें अभिनंदन करता मडगांवकाराच्या वतीन आनी आमचे वतीन की संपूर्ण 4 ते 5 वरां प्रोग्रामाक ती बसली. म्हाका दिसलेली मातशें थंडी पडटली, दव पडटली अशें म्हणून मदीं वतली बितली काय म्हणून, पूण मॅडम ना, संपूर्ण प्रोग्राम कंप्लीट करून लास्ट आमी रिजल्ट रिजल्टाक एक 15-20 मिनटां लागता म्हणून आपलें परफॉर्म केलें. सुंदर अशी एक कोणाकच खबर ना, तुमी वर्षा एक्ट्रेस म्हणून सगळ्यांनी आयकलां आसतलें, पूण एक्ट्रेसीच्या परस तिजो आवाज तिज्याकूय बरो सुंदर आसा. हें कोणाकच खंय म्हाका दिसता खुबशे कमी लोकांक खबर ज्या वेळार ती परफॉर्म करता. आनी त्या दिसा आख्या तिणें परफॉर्म केलें, तो सूर तिणें लायलो. म्हाका काही कलाकारांनी पसून म्हणलें मॅडमीची आजुनी पसून आवाज बरी आहा म्हणून. पूण असो संपूर्ण कलाकार आज हांव कावन्सिलाच्या वतीन तिका येवकार दिता. सगळ्यांक तुमच्या वतीन तिका ताळयो मारून तिका येवकार करचो. आनी खूब बरें दिसलें. हो वेगळो एक घाट जालो म्हाका दिसता. दामोदर बाब हे दामोदर बाबूच समोर परमेश्वर आसा आनी तुमी एक वेगळो घाट घालो. म्हाका आवडली ही कल्पना. म्हणजे जेन्ना राजेंद्र बाबान म्हाका फोन केलो, कितें जाता बरेच कार्यक्रम आमी वतात कलाकार, पूण ताजे नंतर कित्याक त्या वेळार खूब धडपणां आसतात. कार्यक्रम कसो जातलो, बरो करून पार पाडूंक जाय, सगळ्यांक जबाबदाऱ्यो आसतात. आनी म्हजी एक वेगळी जबाबदारी आसता, कित्याक हांव एक प्रमुख पाहुणे ह्या हिशोबान आयिल्ले आसतात. सगळीं आपापली बॅरींग घेवन आसतात आनी आज कोणेंच बॅरींग घेवना, कित्याक आज सगळे मोकळे आसात आनी आज तुमी तुमच्या स्पेसान आसात. आनी अशा वेळार ही कल्पना तांणी मांडली, ती म्हाका मुळान आवडली. ती म्युन्सिपाल्टीन तुमकां आपयल्यार म्हाका खूब आनंद जालो. कित्याक म्युन्सिपाल्टी हो जो विशय आसा तोच मुळान म्हज्या जिव्हाळ्याचो विशय. म्हाका अशें दिसता म्युन्सिपाल्टी ही खंयच्याय स्पेसान खूब म्हत्वाची आसता. ती आपल्याक हक्काचें एक स्थान, आपली कैफियत मांडपाक, आपल्या रस्त्यां बद्दल, आपली जी गार्बेज आसा. हांव तर मुंबय म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांक सामकें डायरेक्ट फोन करता, तुमी हें करूं ना, तुमी हें करूं जाय, तुमी हो कोयर तुमकां दिसना, तुमी अमके कडलो कोयर काडटात, हो कोयर तुमकां इतले वर्सां साचला तो तुमकां दिसना. म्हणजे इतले हक्कान हांव तांकां सांगता, तें म्हाका गरजेचें दिसता. म्हणून म्युन्सिपाल्टी ही प्रत्येक घरा खातीर अत्यंत म्हत्वाची आनी तीच खऱ्या अर्थान सगळें आपलें नगर जें आसा तें स्वच्छ दवरता, सुंदर दवरता आनी आरोग्य संपन्न दवरता. जंय स्वच्छता आसा थंय आरोग्य आसा. स्वच्छता होच खरो धर्म हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. धर्म म्हणजे कितें निमाणें, तातूंतच आपल्याक देव केन्ना दिसता, जेन्ना स्वच्छ आसता, सुंदर आसता, सोज्वळ आसता, थंयच देव आसता. की म्युन्सिपाल्टी सगळे कंप्लेनीच करूंक चड येता, पूण कौतुकूय करूंक जाय म्युन्सिपाल्टीची. आनी हांवूय तशें करता मुंबय. कोणाक फक्त कंप्लेनीच घेवन तुमी हें करूं ना, तुमी तें करूं ना, तें अरे पूण तांणी कितें केलां ताजें तुमी कौतूक करा. तशें तुवें जें सांगलें की हांगा फक्त हे कंप्लेनाची जागो न्ही, तर हांगा तुमची कला सुद्दां जोपासली वता. कित्याक तुमची जेन्ना हांगा सगळे कलाकार आसतले, कोण गायक आसतलो, कोणाक गाण्या कडेन कल, कोणाचो नाट्या कडेन कल, कोणाचो स्पोर्ट्सा कडेन कल, आनी त्या गुणाक जेन्ना वाव दिता बॉस, तेन्ना एक उर्जा चड मेळटा काम करपाक. आनी थंय फक्त नाजाल्यार ते म्हणटात ते इंग्लिशीन, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जॅक अ डल बॉय. तशें जाता मागीर तें. म्हणजे त्या दृश्टीन हांव तुमचें खरें अभिनंदन करता, कारण हो तुमचो गूण खूब म्हत्वाचो.